इलेक्ट्रिसिटी मरे हांव चर्चा करतालो. दॅट डे आय वॉज फॉर द तेंचे JERC ahले हियरिंग ahले Rabindra Bhavan. That day I went especially as a representative, as a sarpanch, and I have explained to them. This is a very serious issue because I don't think that this will affect सगळ्या लोकांक. हांव आज आमगेले बिल घेवन पळयतालो पंचायतांतले. We got also from normally we used to get 8,000 and something. We got 19,000. So हांव आज जेईक मेळ्ळा आनी आय वेंट टू द सब स्टेशन आनी तेजेर हांवें जायती माहिती घेतली. सी दे आर एक्सप्लेनिंग वॉट इज लॉजीक. बट लॉजीक म्हणल्यार कितें? वॉट इज अ सरकार? सडनली तुज्या बोर्सांतले एक 10 रुपये काडल्यार तुका कळना, पण जेन्ना तुज्या बोर्सांतले 5,000 काडटा then everybody is feeling that. So this is something very serious also. As a reporter, as your family also, you will be affected. So what they are saying that there is आता पळय एक कितें जाता, तूं एक घर काडटा, ते घर काडटा आसतना तुजे कितले आसता रूम? 4 फॅन आसता, एक एसी आसता आनी तुगेले एक 7-8 बाल्ब आसता आनी एक पॉयंट आसता. पूण जेन्ना टायम वयता तेन्ना तूं घेता तेन्ना तुजो लोड एक आसता. ओके, बट आफ्टर द इयर्स तूं एक एसी आनी 2 एसी घालता, मागीर तूं आनी 2 रूम वाडयता, तूं तेजे वयल्यान आनी एक फ्लोर काडटा आनी दिता. सो तो जो डिफरन्स आहा तो तुका हिंगा पॅनल चार्जीस म्हणून मागताय ते. आनी हो पॅनल चार्जीस नाव आय टेल यू फॉर आवर पॅनल चार्जीस आमकां येयल्या तर कितले येयल्या? पॅनल चार्जीस वी गॉट ऑलमोस्ट 1,000 and something पॅनल चार्जीस. सो 1,500. सो सडनली दॅट इज इन्क्रीज जाला. पूण म्हाका दिसता हेजेरी हांव आमगेले पयलीं आमदारागेले पळयतालो. इट इज नॉट अबाउट वन विलेज, इट्स नॉट अबाउट, इट इज ऑल अबाउट गोवा. आनी म्हाका दिसता दीस इलेक्ट्रिसिटी बील हे गोव्हर्मेंटाक बरें म्हारगात पडटलें. हे तरी करी तूं. आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू इंटरवेन बिकॉज दीस इज इफेक्टिंग हे सगळ्या बारीक लोकांक. कोणाक 500 येता तिंगा 1000 येतले. आनी हांव कोणाक म्हणटा 5 रुपये कोणा येता, 30 रुपये कोणा येता? जो कोण 2 फॅन आनी 2 बाल्ब घेवन रावता त्या मनशाक तर 1,500 येवपाक लागले. एंड वॉट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट दीस? अनलेस एंड अंटील यू करेक्ट युअर लोड यू विल गेट दीज चार्जीस एवरी मंथ. एंड वाय एवरी मंथ? आता दुसरें तूं आतां हें करेक्शन करूंक गेलो जाल्यार द प्रोसेस इज नॉट सिंपल. दीस प्रोसेस इज नॉट सिंपल. इफ यू गो टू सी दीस हे तर पळय तूं आतां तुका हे चार्जीस सुबेज येयला म्हणून तूं काय करपाक गेलो तूं. इट इज नॉट यू गो देर एंड यू चेंज इट एंड यू ताका टेस्ट रिपोर्ट जाय, ताका घरा कडेन येवपाक जाय, मागीर तुवें फायल करपाक जाय, मागीर पेमेंट करपाक जाय, मागीर ते येता. इट इज फॉर अ कॉमन पर्सन जे जाणट्यांक हें डिफिकल्ट आहा. सो म्हाका दिसता हेजेरी आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी आमचो पॉवर मिनिस्टर हेजेर लक्ष घालपाक जाय. आय अपील टू मिस्टर स्टीवन, इज अ व्हेरी एनर्जेटीक आमचो चीफ आसता तो. हांवें ताका उलयल्लें, सी इट इज वॉट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट गव्हर्मेंट इज नॉट हियर टू पनिश द पीपल. गव्हर्मेंट कॅनॉट टू पनिश द पीपल. ना आमकां तुका सांगलेलें 2 म्हूण पयलें, बिकॉज दीस इज समथींग वी डोंट डू ऑन रेग्युलर बेसीस. हे तुजे सडनली तुज्या घरा देखून आतां हे सगळे चार्जीस हे लोकांक त्रास. आनी जे कोण वी आर अ स्टेट वेर वी हॅव लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर डिपेंडिंग ओनली ऑन गृह आधार. 2,000 आतां 2,000 तुका 2,000 तुगे लायटी बील आयलें जाल्यार हातला कितें? सो आय थिंक देर शूड बी अ डिबेट ऑन दीस. एंड आय थिंक इन द कमिंग assembly session this will be a hot topic, and I think government must take some kind of relaxation on this and not to go with this